म्हजो चेडो तुगेर पयर आमच्या सोमरा राती कडेन ताका हाडला म्हणजे सोमरा राती कडेन ताका जोर आयलो तेन्ना म्हाका तेच्या पयलीं कितें थंड पाणी न्हातालो हरशीं आमी गरम पाणी न्हावंक लायताले त्या दिसा तो खेळोंक गेलो आनी गरम पाणी थंड पाणी न्हालें तेणी आमी ताका न्हावंक दिनासले पूण तेका कारण आमच्या नळाच्या उदकांत सदांच हें मेळटा कितें म्हणजे चाकळां कशी मेळटा म्हणून आमी ती उदक तापोवनूच भुरग्यांक न्हावयता थंड पाणी न्हावयनासले पूण तेच्या पयलीं गेल्या वर्सा येयीक हांव 2 फावटी PWD कंप्लेंट दिवन तांकां सांगलेलें की त्या उदकाची पायपलायन आहा ती कंप्लीट चेंज करा म्हणून जाल्यार ती तेंच्यांनी त्याच पुरती जे मिनिस्टराच्या आमच्या विश्वजिताच्या गोंयान जावं कोणाच्या त्या टायमार येयले आनी ती लायन क्लीन केली म्हणल्यार वॉशर केली आनी ती लायन परती ती तेच एरिया म्हाज्या मागल्या 8 दिसांनी तशें जालें आनी हांवें तांकां सांगलें इवन त्यो टांकयो लोकांच्यो पळयात आनी लोकांची आयदनां घरान आहा ती पळयात वचून तें सांगलें आसतना तेंच्यांनी थोडे दीस ते तात्पुरते पळयलें म्हणून तेज्या उपरांत ती लायन काय चेंज करूं ना अशें 3 उरली मागीर हांव गांवांत आनी दोन सरपंच आसलो पळय ताका हालीं म्हयनो जावना तेन्ना सांगलें ती लायन आमचे पाणी उदकाचें हेजें पळय म्हणून तेणी म्हाका सांगलें दाबोस प्लांटाचें पाणी आसा पळय तें डायरेक्टली नगरगांव जे टाकी बसयल्या ते टाकयेक फूल नवे पायप बसोवन आमी शिगण्या शेळपे व्हरपाचो प्रयत्न केला म्हणलो आनी सद्या जी पायपलायन आसा ती एकीच कडेन हांगासर मारलेली आहा तेका हॉल पूण 2 कनेक्शन आहा एक हे थोडे नगरगांव आंबेडे उदकाक आनी ब्रह्मकर्मळी वाळवंटर आहा पळय तेतून पूण ते एकेच लायनीन जेन्ना पाणी सोडलें तेन्ना एक लायन बंद करची पडटा पूण हांवें ताका सांगलें की ते टोटल ते टाकयेक उदीक होल हें मारून पायपलायन कंप्लीट शेळपे व्हरची काय सांगलें पूण तरी पूण तेंच्यांनी त्या प्रमाणे आपूण करता म्हणून सांगलें पूण आतां आमकां जर पयशे जाल्यार 8 दीस जाल्या ती शेळपे गांवांत ती म्हाका दिसता कमीत कमी 10 तरी पेशंट येवन वाळपय हांगासर उदकाचोच प्रॉब्लम म्हणजे सेम अशें गृहीत म्हणजे आतां कळोंक ना उदकाचोच म्हणून म्हाजो चेडो रितेश चोर्लेकर आमच्या तोंडा मुखार एक लक्ष्मी सावंत म्हणून ती एडमीट आसा आनी आरोही रामेश्वर धर्मेकर म्हणून तें एक आनी तेज्या पयलीं निखील ज्ञानेश्वर गांवस म्हणून तेजी एक तेज्या पयलीं म्हाज्या भावाच्या चल्याक गेलो तेजो दत्तराज चोर्लेकर तोय बी आसलो म्हणून तो ताका व्हरोन असो ताप येतालो आनी संडासाक जाताली म्हणल्यार आयज सद्या जेन्ना पयर हाडलो तेन्ना आमी डॉक्टराक हांगा सांगूंक गेलो तेन्ना हांव नासलो हांव आसलो ड्युटेक म्हणून म्हजी बायल आनी चेडो आमचो भावाचो चेडो येयलो आनी आमचो भाचो तेंच्यांनी डॉक्टराक सांगलें की हे शेळपे गांवांतल्या उदका पासून जाता अशें आमकां संशय मारतालो मागीर ताबडतोब डॉक्टरान कितें तरी PWD म्हाका दिसता फोन मारलो आनी तांकां उदका वचून पळय म्हणून सांगलें जाल्यार ते गेले आनी आमकां उदीक हाड म्हणून सांगलें जेन्ना एडमीट जाल्लो दुसरे दिसा उदीक घेवन तेन्ना उदकाची बॉटल आमी हांगा हाडली आनी दाखयली हांव राती कडेन पयलीं हांव चेड्याक पयलो आनी गेलो आनी काल पासून हांव हांगासर डॉक्टराक विचारूंक गेलो त्या उदकाच्या रिपोर्टाचें कितें जालें काय जाल्यार डॉक्टरान म्हाका सांगलें त्या उदकाचो रिपोर्ट आमी धाडला अजून तेजेर कांय येवना पूण इन्स्पेक्शन जालें खरें म्हणून कळलो तें आयजय खंय हांवें आतां घरा कडेन म्हटल्यार चवकशी काडली जाल्यार आयजूय तेंच्यांनी वटान त्या मोटराचें पायपाचें उदीक कितें तरी चेंज करता म्हणून लायन वॉश करपाचें प्रयत्न चलता खंय एक्झॅक्ट हांवें काय पळोवना पूण हांवें म्हणटा ह्या पाणया पासून लोकांक जो दूशीत जाता पळय परिणाम हे 4 वर्सां जालीं कारण न्यू लायन तेंच्यांनी घातलेली की आमकां दाबोस प्लांटाचें पाणी जाय म्हणून आनी जी ओल्ड लायन 20 वर्सां पयलीं घातलेली ती लायनीन कंप्लीट शेळो येयल्लो आसा आनी ते शेळोन जेन्ना उदीक घरान आमी घालता नळाचें वयता तेन्ना त्या नळाच्या उदका बरोबर साकळां सामकें आनी उदीक थारावलें मागीर असो शेळो जाता की तो शेळो जर हालयशी जाल्यार मिश्रण जशें आमी एक हें कालयता तशें जाता आनी ताका लागून ह्या उदकाचेर बेगींतल्या बेगीन जावचें ना जाल्यार हांवें हेका सांगूंक सोदतालो पूण कित्याक एट प्रेजेंट रिपोर्ट धाडला म्हणटकूच तेजेर चड रोखडी एक्शन जावपाक जायना कित्याक ते रिपोर्ट येयल्या शिवाय कांय करूंक शकना पळय पायपाची हालत पळय कशी आहा ती भितरल्यान पळया कितले येता उदकांत भितर खळ येता हे येता पळय शेळो तो पळय तो शेळो आमकां घरांत येता आनी आमकां म्हणजे आमकां अशें दिसता की ह्या उदका पासून आमकां त्रास जाला असो कित्याक फूल ताका हांगा शेळो आहा भितर पायपाचें पळय कशें कितें जालां तें अशें हातीक लायल्या पळय कशें कितें येता तें भायर आनी एक फूल उदकांत येता परत पळय भितर पळय भितर हे पळय भितरल्यान पळय हे सगळे पायपात भितर येता आनी ते आमी उदक यूज करता पिवपाक न्हावपाक रांदपाक तेन्ना आमकां अशें दिसता की हे पायपाचें कितें तरी प्रॉब्लम जाला आसतलो उदकाचो
आणि ही पायपलायन अशी घातल्या ती पायपलायन फूल गावात आहा तिका अशें फूलच आहा खंयसर तुम्ही ओपन करून पळयशात जाल्यार अशेंच तुमकां दिसतलें. आता हे बघ अशें नाही साहेब पोटातच घास मारता आणि उलटी आणि भायरी. केन्नाच्यान स्टार्ट जालें? हे म्हाका दिसता आता 15 दीस जावन गेले. 15 दीस जावन गेले. हय तुम्ही दोतोरांक गेलेले? हय दोतोराडे गेले. दोतोरांक कितें सांगले? दोतोर आपले बाजून कितें करता ते करतात न्हू. आं. टॅबलेटी जावं आनी कितें जावं आनी चडसो लोक आमचो आतां थंय हॉस्पिटलान एडमीट आहा. म्हणजे अदमास तुमच्या किती लोकांक जाला कितले लोकांक लोक? हांगा म्हाका दिसता 20-25-30 वर्स जालो लोकांक. कितें कारण आसतलें? आतां तुमकां काय सांगा आमी कसलें कारण म्हणून सांगतलो. उदकांत कितें प्रॉब्लेम आहा? अशें आतां उदकाचेच प्रॉब्लेम म्हणटा. की दोतोर आयलेले उदक टेस्ट करपाक? काल येयल्ले आज काल PWCले आज दोतोर येयले आज दोतोर उदक बी घेवन गेले सगळे न्हू. हां PWDन काल येवन व्हेले चेक करपाक. हय आनी आज दोतोर येयल्ले दोतोरांनी आले.